वाळपईन सुरू आशिल्ल्या लायटीच्या भुंयगत केबलिंगाच्या कामा वेळार बीएसएनएलाची केबल तुटल्या. केबल तुटिल्ल्यान वाळपय तशेंच 70 वाठारांत बीएसएनएल सेवा बंद पडल्या. ह्या प्रकाराक लागून बीएसएनएल सेवेर निंबून आशिल्ल्या 70तल्या लोकांची सामकीच धानत जाल्या. बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी हे विशीं वाळपय पुलिशेन कागाळ केल्या. भारत पाकिस्तानामदी सुरू आशिल्ले झूज आता आनीक खर जाला. भारताच्या कारवाई उपरांत पाकिस्तान आक्रमक जाला. काल मेरेन ड्रोन आनी मोटारांचो वापर करून भारताच्या शीम वाठारांत हल्लो करपी पाकिस्तानान पयलेच फावट भारता आड हाय स्पीड मिसायलांचो वापर केलो. ताणें भारताच्या उधमपूर, पठाणकोट, आदमपूर आनी भूज हवाय तळांक लक्ष्य करपाचो यत्न केलो. पूण भारत आनी पाकिस्तानामदी सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर परराष्ट्र आनी संरक्षण मंत्रालयान पत्रकार परिशद घेवन फटीच्या वावडींचो पर्दाफाश केलो. शुक्रारा राती पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक लागून पठाणकोट आनी आदमपूर हवाई तळांचे तशेंच उधमपूर, भूज हांगा केल्ल्या हल्ल्यांत लुकसाण जालां. मात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रोडक्शन युनिट आनी S-400 डिफेन्स सिस्टम नश्ट जाल्ल्याचो दावो फटीचो आशिल्ल्याचो कर्नल सोफिया कुरेशीन सांगले. पाकिस्तानान चडशा हॉस्पिटल आनी शाळांक लक्ष्य करपाचो यत्न केलो आनी भारतान ताका आडखळ हाडली. हल्ल्याक लागून पठाणकोट आनी आदमपूर हवाई तळांचे तशेंच उधमपूर, भूज लुकसाण जाले अशें कर्नल सोफिया हांणी सांगलें. वस्तवाडो हरमल वाठारांत बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 2 रशियन नागरिकांक पेडणे पुलिसांनी अटक केली. सद्याक भारत पाकिस्तानाचे गॅर चालू आसा. ते फाटभुंयेर पेडणेचे पुलीस वस्तवाडो हरमला वाठारांत व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. तपासणे वेळार रशियन नागरिकांकडेन योग्य ती कागदपत्रां नाशिल्लीं देखून पुलिसांनी तांकां दोगांक अटक केली. गोंयांत बिबटे, गवे हांचो लोकवस्तींनी वावर वाडला. दिसान दीस एक घडणुको घडत आसात. आतां धारबांदोड्या धारग्या संतोश च्यारीच्या घरांत बिबटो रिगलो. बिबट्याच्या घरांतल्या माजराचेर हल्ल्याचो यत्न. सुदैवान माजर आनी थंयच बशिल्लो संतोष च्यारी फाटावलो. गोंयांत दिसान दीस रानटी जनावरां आनी तातूंत बिबटे आनी गवे हांचो लोकवस्तींतलो वावर वाडला. ताका कारणां वेगवेगळीं आसात. अशीच एक घडणूक 2 दिसां पयलीं धारबांदोड्या धारग्या घडल्या. घरांत रिगून बिबट्यान माजराचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो म्हूण संतोष च्यारीचो दावो. तो थंयच बशिल्लो इतल्यान खंय बिबटो घरांत रिगलो. शिरगांव जात्रेन जाल्ले चेंगराचेंगरीत महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या फुडारपणा खाला चौकशी समितीन निमाणे 5 दिसांनी आपलो अहवाल सरकाराक सादर केलो. लयराई जात्रेन जाल्ले खेटाखेटीन चौकशी समितीन उत्तर गोंयचे आदले जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते, आदले पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे आदले उपअधीक्षक जिव्बा दळवी, आदले निरीक्षक दिनेश कडेकार, आदले उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोळजुवेकर हांचे सयत देवस्थान समिती आनी पंचायत समितीक दोशी थारायला अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हाणें स्पश्ट केलें. अहवालांतल्या निरीक्षणाची चौकशी सरकार करीत आसा आनी दोशींचेर निश्चित कारवाय जातली हाची हमी मुख्यमंत्र्यान दिली. मजगतीं हे दुर्घटनेक लागून लयराई देवस्थानाच्या सद्याच्या आनी आदल्या अध्यक्षा मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसा. भारत पाकिस्तानामदी निर्माण झालेल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नुस्तेमारां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात.
नुस्तेमारांनी राज्यांच्या प्रादेशीक उदकांतूच नुस्तेमारी करची। बोट दर्यांनी दर्यान वचपी दर एका बोटीच्या चालक दळांतल्यान वांगड्यांची पुराय म्हायती संबंधीत वाठारांतल्या नुस्ते अधिकाऱ्यांक दिवची। तशेंच नुस्तेमारी खातीर वचचे पयलीं नुस्तेमारी पास घेवन परतल्या उपरांत आयिल्ल्याची म्हायती दिवपाक सांगल्या। ते भायर नुस्तेमारी जेटींचेर कसल्याय दुबावीत हालचालींचेर लक्ष दिवपाची महत्वाची सुचोवणी दिल्ली आसा। चालू मोसमात थळाव्या मळ्यांनी पिकिल्ली गावठी मिरसांग आता बाजारांत येवपाक लागल्या, मात अजून तरी प्रमाण कमी आसा। दुसरे वटेन अंदू गावठी मिरसांग तिखट जावपाची शक्यताय आसा। मे म्हयनो लागतकीच दिवचलच्या बाजारांत वेगवेगळ्या जातींची मिरसांग विकपाक उपलब्ध जाता, मात चडशे ग्राहक गावठी मिरसांग खरेदी करपा कडेन लक्ष केंद्रीत करतात। असंतुलित हवामान, मिरची पिकाचेर जाल्लो किडींचो प्रादुर्भाव आनी हेर कांय कारणांक लागून मये, कारापूर आनी हेर कांय वाठारांत अंदू मिरची पिकांचेर परिणाम जाला। देखून अजून तरी दिवचलच्या बाजारांत गावठी मिरसांगेचें प्रमाण कमीच आसा। उरुमेदाच्या बाजारांत गावठी मिरची उपलब्ध जातली, ताचेर मिरसांग म्हारग जातली काय सवाय जातली तें कळटलें। गोंयांत येवपी गुन्यांवकार चुकीची म्हायती दिवन हांगा रावतात। हाची दखल घेवन पुलीस अधीक्षकांच्या अहवाला प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बिराडकार आनी हॉटेलांनी आनी हेर आस्थापनांनी रावपी लोकांची वळखपत्रां घेवन पुलिसांक म्हायती दिवची। हॉटेल आस्थापनांनी ही म्हायती पतीक सॉफ्टवेरांत घालची। भाडेकरांची नोंदणी करनाशिल्ल्या 8 गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकारी आनी दंडाधिकाऱ्यांक दिला। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिंटस हांणी राज्या भायल्यान येवपी भोंवडेकारांचे वाडट्या प्रवृत्ती विशीं हुस्को उक्तायला। ते खातीर कोणाकूच रावपाक दवरतना वळखपत्रां आनी हेर म्हायती घेवपाचे निर्देश जिल्लोधिकाऱ्यांक दिल्यात। बिराडकार सत्यापन प्रक्रियेच्या आदेशा प्रमाण घर दर्यांनी आनी हॉटेल दर्यांनी पुलिसांच्या पतीक प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रॅव्हलर्स अँड हॉटेल इन्फॉर्मेटिक्स ह्या सॉफ्टवेरांत घालची पडटली। हाचे भायर बिराडकारांची म्हायती पुलिसांक दिवपाची गरज आसा। पाकिस्तानातल्या आतंकवादी तळांचेर हल्लो करपाक इस्रोचो महत्वाचो वांटो आशिल्लो। इस्रोच्या उपगिऱ्याच्या म्हायतीच्या मजतीन भारतीय सैन्याक लश्करी रडार प्रणाली नश्ट करून पाकिस्तानी ड्रोन आनी क्षेपणास्त्र हल्ले निश्क्रीय करपाक येस आयले। इस्रोचे उपगिऱ्या नेटवर्क भारतीय सैन्याक आतंकवादी लिपपाची सुवात अचूकपणान वळखुपाक, हल्ल्याचें लक्ष थारोवपाक आनी पाकिस्तानी लश्करी तळांचेर शस्त्रां आनी सैन्याची हालचाल रडार स्टेशनां विशीं म्हायती दिवपाक जाय आशिल्ली म्हत्वाची म्हायती दिता। हाचे भायर त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कार्यवळींचो मागोवप घेवप आनी गुप्तचर म्हायती मेळोवपाक अत्यंत उबेगी थारता। सध्या इस्रोचे उण्यांत उणे 7 उपगिरे संवेदनशील आनी गुप्त म्हायती मेळयतात। ते म्हणल्यार रिसॅट 2B रडार इमेजिंग सॅटेलायट, रिसॅट 2B R1 कॉर्टोसाइट 3, एर्मिसॅट उपगिरो, हायसिस उपगिरो, जीसॅट 7 आनी जीसॅट 7A अशे आसात। भारतांतले लोक आता व्हड प्रमाणात आयुर्वेदीक उत्पादनांचो वापर करतात। हाचोच अर्थ सैमीक आनी सेंद्रीय पेयांचेर लोक चडांत चड विस्वास दवरपाक लागल्यात। हाचें सगळ्यांत व्हडलें कारण म्हळ्यार ह्या वखदांची सुरक्षितताय आनी परिणामाची हमी। आयुर्वेद आनी आधुनीक विज्ञान हांचो मेळ आपल्या संशोधन आनी विकास प्रयोगशाळा वरवीं म्हळ्यार RD लॅबांतल्यान करतात अशें पतंजलीन सांगलें। पतंजली रिसर्च फाउंडेशन आपल्या उत्पादनांची सुरक्षितताय आनी प्रामाणिकता सुनिश्चित करपा खातीर अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आनी शास्त्रीय पद्दतींचो वापर करता। ह्या प्रयोगशाळेंत 300 परस चड शास्त्रीय वनस्पती आनी सैमीक उत्पादनांचेर खोलायेन संशोधन जाता। कंपनीन म्हणलें पतंजलीची RD प्रक्रिया कच्च्या मालाची निवड पासून सुरू जाता, जंय उच्च दर्जांची जडीबुटी आनी सैमीक घटक वेंचून काडटात। ताची शुद्धताय आनी दर्जाचेर संशोधन करपा खातीर अत्याधुनीक मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळेचो उपेग करतात। उत्पादनांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर जनावरांचेर आनी मनशांचेर चांचण्यो करतात। पतंजलीच्या इन विवो लॅबाक समिती फॉर कंट्रोल अँड सुपरविजन म्हणटात।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात. प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानान हवाय हल्ले करून दहशतवाद्याचे 9 अड्डे नष्ट केले. ते उपरांत दोनूय देशां मदीं तणाव वाडला. पाकिस्तान शिमेक लागून आशिल्ल्या जम्मू, पंजाब आनी राजस्थानात मोठ्या प्रमाणात हल्ले करीत आसात. पाकिस्तानाच्या हल्ल्याक लागून पुराय देशांत हाय अलर्ट आसा. हे फाटभुंयेर गोंयांतूय 2 दिसां पयलीं मॉक ड्रिलांचें आयोजन केल्लें. पूण उपरांत आतां सुरक्षेचे दृश्टीन मात कसलीच उपाय येवजण केल्ली दिश्टी पडना. पोरण्या गोंया बसिलिका बॉम्ब जिजस चर्चीन दर दिसा हजारांनी पर्यटक येतात. मात चर्च वाठारांत सुरक्षेचे दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण हातीन घेतिल्ली दिश्टी पडना. फकत ASIचो एकूच सुरक्षा रक्षक चर्ची कडेन आसा. तो भितर येवपी पर्यटकांची तपासणी करिना, तो तांकां असोच भितर सोडटा. हरशी तपासणी करिनासतना सोडल्यार समजूं येता. पूण सद्याक भारत पाकिस्ताना मदीं निर्माण जाल्ल्या तणावाचे फाटभुंयेर तरी सरकारान हे चर्ची लागसार सुरक्षा वाडोवपाक जाय आशिल्ली. चाणेमळ कस्टी सांग्यार चिडेक आनी कुशीक मोठो उजो पेटलो. केमिकल वेस्ट आनी बॅरेलांचो डीग मारून दवरिल्लो. ह्या डिगाकूच हो उजो लागलो. उजो कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. उज्याचे घडणुकी उपरांत कुडचडीचे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारल्या. उजो नियंत्रणांत हाडपाचे यत्न सुरू आसात, मात उजो अजूनय नियंत्रणांत आयिल्लो ना. कळंगूट वाठारांत सिवेजीच्या कामाक लागून परते रस्ते खणटात, जाका लागून मुखेल रस्त्यार अपघातांचें प्रमाण वाडलां असो दावो कळंगूटच्या काँग्रेस ब्लॉकान केला. संबंदीत प्राधिकरणान बेगोबेग हाची दखल घेवन हो रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करून दिवपाची मागणी ताणें केल्या. पणजे बस स्टँडावेल्यान सिटी बशी चुकीच्या मार्गान भायर काडटात, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. कोणाचो जीव वचे पयलीं अधिकाऱ्यांनी संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी गोवा कॅनाचो निमंत्रक रॉलंड मार्टिन्सान केल्या. हो पणजेचो कदंबा बस स्टँड.
हे बस स्टँडार गाडयो भितर येवपाक आनी भायर वचपाक वेगळ्यो वाटो आसात. मात कांय सिटी बसवाले बशी चुकीच्या मार्गान भितर घेतात, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. 2018 वर्सा चुकीच्या दिकेन बस भितर घेतना बसीन धपको दिल्ल्यान 2 प्रवाशांक मरण आयिल्ले. परतून अशी वायट घडणूक घडचे पयलीं संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी गोवा कॅनाचो निमंत्रक रॉलन मार्टिन्सान केल्या. परवरी पुंडलीक नगरांत रस्त्या कुशीक कोयराचे ढीग वाडत आसा. थळावे पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कोयर उडोवप्यांचेर पंचायतीन खर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केला. सरकाराच्या स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय ह्या मोहिमेचो बारा बेरिस्तार जाल्ले स्पश्ट दिसून येता. परवरीच्या पुंडलीक नगरांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आशिल्ल्यान थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या वाठारांतल्या कांय थळावेच रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात म्हूण थळावेच सांगतात. थळावे पंचायतीन ह्या कोयराच्या प्रश्नाचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून थळावे पंचायतीन कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. एकोणीसशे 70च्या दशकांत सोव्हिएत युनियनान रशियन अंतराळयान कॉस्मॉस 482 लॉन्च केल्लें. सुरवेक हे अंतराळयान शुक्र गिऱ्याचेर धाडलें. आतां सुमार 53 वर्सां उपरांत हे अंतराळयान धर्तरेचेर पडटलें असो अदमास आसा. अंतराळयान अजून निमाण्या गंतव्य थळार पावूंक ना. नासाच्या म्हणण्या प्रमाण 7 मे ते 13 मे ह्या काळांत कॉस्मॉस 482 दिवपा खातीर ताची रचना केल्ली. हे अंतराळयान उत्तर आनी दक्षिणेक 51.7 अंशां मदीं खंयच्याय सुवातेर देवूंक शकता. हातूंत दक्षिण अमेरिकेच्या दक्षिण टोकाक आशिल्ले केप हॉर्न, कॅनडांतले लंडन आनी एडमंटन सारख्या उत्तरेकडल्या सुवातींचो आस्पाव आसा. डच शास्त्रज्ञ लँगब्रॉक हाणें एसोसिएटेड प्रेसाक सांगलें, हे यान दर्यांत देंवतलें आसूं येता कारण धर्तरेचो चडसो पृष्ठभाग उदकान व्यापिल्लो आसा. दुस्मानांनी हल्लो केल्यार संघर्शाच्या काळांत ब्लॅकआउट जाल्यार उक्त्या जाग्या वयल्यान दिसपी सगळे उजवाडाचे स्त्रोत नश्ट जातात. ते प्रकाश येवजणेच्या निर्बंधाचो एक भाग आसून ताका लागून नागरी संरक्षण यंत्रणा घटमूट करपाक मजत करता. भारताचेर हल्लो जाल्यार नागरिकांनी कितें करचें हाची म्हायती मेळची म्हूण भारताच्या रणनितीचो एक भाग म्हूण 7 मेक आयोजीत दिल्ल्या मॉक ड्रिलांत ब्लॅकआउट चांचण्यो केल्यो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नागरी संरक्षण महासंचालनाच्या 2003च्या आदेशान भारतांत नागरी संरक्षणाची सामान्य तत्वां नांवांचे नेम सादर केल्ले. हवाई हल्ल्यापासून वाटावपा खातीर घेवपाक जाय आशिल्ल्या खबरदारेच्या उपायांत उजवाडाचेर निर्बंध हे म्हत्वाचें खाशेलपण आसा अशें तातूंत स्पश्ट केलां. तशेंच सामान्य दृश्टिकोन परिस्थितीन जमनी वयल्यान 5000 फूट उंचायेचेर मात पसून उजवाड दिसूंक फावना अशें नेमान म्हणिल्लें. रातच्या वेळार दुस्मानाच्या विमाना पसून काळखाचो हुस्को करिनासतना लोकांक स्वताची आनी तांच्या भौतीक मळांच्या साधन सुविधांचो बचाव करपाक मेळचो हो ब्लॅकआउटाचो हेत आसा. भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं वाडत आशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर चारधाम यात्रा वेळारच्यो हेलिकॉप्टर सेवा बंद केल्या. फुडल्या आदेशा मेरेन ही बंदी आसतली. ज्या प्रवाशां खातीर हेलिकॉप्टर बुकींग केल्ले ते रद्द करपाचें काम सुरू आसा. UPCAच्या म्हणण्या प्रमाण चारधाम यात्रा हेलिकॉप्टर सेवा सद्या खातीर स्थगीत केल्या. हेलिकॉप्टर सेवा फकत चारधाम यात्रा थळावेल्यान यात्रेकरूंक भायर काडपा खातीर उपलब्ध आसा. गुप्त काशी, सिरसी आनी फाटा हांगच्यान केदारनाथ धाम खातीर हेलिकॉप्टर सेवा दितात. पूण भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं तणावाची परिस्थिती मतीन घेतल्यार सद्या हेलिकॉप्टर सेवा बंद केल्या. हाका लागून चारधाम यात्रेंतल्या प्रवाशांचो आंकडो उणो जाला. दुसरे वटेन हाचो परिणाम उत्तराखंडांतल्या पर्यटनाचेरूय जावपाक लागला. मसुरी, दनौली, लँडसाउंड, चक्राता, हर्शील ह्या सारक्या जायत्या पर्यटन थळांचे लोक बुकींग रद्द करतात. मसुरीन फाटल्या 24 वरांत 30% परस चड लोकांनी आपली आगाऊ बुकींग रद्द केल्या.
भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्या. परराष्ट्र मंत्रालयान हे विशीं पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिल्या. अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाला काल राती जाल्ले चर्चे उपरांत तात्काळ आणि पुराय युद्धबंदी करपाक दोनूय देश राजी जाल्यात. अमेरिकेचो राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हाणें हे विशीं ट्वीट केला. दुसरे वटेन फुडाराक दहशतवादी हल्लो जालो जाल्यार तो युद्धाचो गुन्यांव समजून कारवाय करतले अशी शिटकावणी भारतान पाकिस्तानाक दिल्या. भारत आणि पाकिस्तानान युद्धबंदीची घोषणा केल्या. परराष्ट्र मंत्रालयान हे विशीं पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिल्या. अमेरिकेच्या मध्यस्थीखाला काल राती जाल्ले चर्चे उपरांत तात्काळ आणि पुराय युद्धबंदी करपाक दोनूय देश राजी जाल्यात. दुसरे वटेन भविष्यात भारताचेर एखादो दहशतवादी हल्लो जालो जाल्यार तो युद्धाचो इशारो समजून कारवाय करतले अशी शिटकावणी भारतान पाकिस्तानाक दिल्या. फाटल्या 2 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या पाकिस्तानाच्या हवाई हल्ल्याक भारतान खर प्रत्युत्तर दिल्या. उपरांत आता पाकिस्तान जाग्यार आयला. आराडीपोरा गुन्यांव फाट्यान धाड घातली. न्यूनोलागो अबासिली ह्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1.64 कोटींचे ड्रग्स जप्त केले. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची गुन्यांव फाट्याचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान माहिती दिली. गोंयांत सध्या गुळे वखदांची तस्करी करपी प्रकरणांनी बरीच वाड जाल्या. शुक्रारा रात्री गुन्यांव फाट्यान आराडीपोरा धाड घालून एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. हो नायजेरियन नागरीक 28 एप्रिलाक गोंयांत आयिल्लो. आराडीपोरा एका भाड्याच्या कुडीन तो रावतालो. वेगवेगळ्या गुळे वखदांची तस्करी करता म्हूण तेलंगणा पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्याक हे विशीं म्हायती दिली. ते प्रमाण गुन्यांव फाट्यान सांपो रचून ताचे कुडीचेर धाड घाली. 60 ग्राम कोकेन, 99 ग्रॅम ब्रॉन हेरोईन, 1.123 ग्रॅम एक्स्टसी टॅबलेट, 19 ग्रॅम क्रिस्टल MDMA तशेंच 70,000 कॅश जप्त केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकाच्या अहवालाप्रमाण भारत जपानाक फाटी घालून 2025 वर्सा संवसारांतली 4थी व्हड अर्थव्यवस्था जातली. आंकडेवारी प्रमाण सध्या भारत $4.3 ट्रिलियन GDP सयत संवसारांत 5व्या क्रमांकाचेर आसा. त्याच वेळार जपानचो GDP सध्या 4.4 ट्रिलियन आसा. 2024 मेरेन भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थव्यवस्था आशिल्ली. पूण IMFच्या ताज्या अदमासा प्रमाण अंदू भारत संवसारांतली 4थी व्हड अर्थव्यवस्था जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच येवपी वर्सांनी जर्मनीक फाटी घालून संवसारांतली 3री व्हड अर्थव्यवस्था जावपाची शक्यताय आसा. 2028 मेरेन भारताची GDP $5,584.476 अब्ज जातली असो अदमास आसा, जी जर्मनीच्या $5,251.928 अब्ज GDP परस चड आसा. मजगती अमेरिका आणि चीन हे 2 देश 2025 वर्सा संवसारांतले व्हड अर्थव्यवस्था आशिल्ले देश कायम उरतले. IMFच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या वर्सांनी लेगीत हे दोनूय देश हेच स्थितीत उरतले. पूण अशें आसले तरी रिणाचे नदरेन भारताची स्थिती दोनूय देशां परस चड बरी आसा. मार्च 2025 मेरेन अमेरिकेचें रीण $36.22 ट्रिलियन आसा. चीनाचें रीण $2.52 ट्रिलियन आसा, जाल्यार भारताचेर $712 अब्ज रीण आसा. फाटल्या कांय दिसांसावन गरमी बरीच वाडला. हे फाटभुंयेर राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान गरमेच्या उबाळापासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. खास करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक ह्या पाळीव जनावरांक कशी काळजी घेवची हें वूय सांगलां.
गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले असून गरमेच्या बळापासून बचाव करपा खातीर हलक्या वजनाचे हलक्या रंगाचे आनी सदळ कपडे घालचे. घरांत आनी खास करून रांदपाची कुडींत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्ती दवरची. दनपारच्या बारार जनेलांक कर्टन कपडो वा बेडशीट लावचे. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ पेयां पिवची. वताक वा गरमेच्या वातावरणात शारिरीक त्रासांचे चड काम करपाचे टाळचे. दनपारच्या वताच्या बारार शक्य जाता तितले भायर वचपाचे टाळचे. भायर काम करतना वा शारिरीक व्यायाम करतना चड जतनाय घेवपाची गरज आसा. तान लागूंक नासली तरी उदक, ज्यूस पिवचो. पत्र्याचे छप्पर आशिल्ल्या घरांनी चड गरमी जाता आशिल्ल्यान अतिरिक्त जतनाय घेवपाची गरज आसा. गरमेच्या दिसांनी सोरो पिवप टाळचें. गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले असून लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळापासून त्रास जावचे न्हय म्हणून जतनाय घेवपाची गरज आसा. आवयच्या दुधाचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक गरमेच्या दिसांनी चड वेळ दूध पाजपाची गरज आसा. 6 म्हयन्यां वयल्या ज्या भुरग्यांक पूरक आहार दिवपाक सुरवात केल्या तांकां मदल्या वेळार थोड्या प्रमाणात गरम केल्लें थंड उदक दिवपाक जाता. ल्हान भुरग्यांक न्हिदपा खातीर घरांतली थंड जागा निवडची. 6 म्हयन्यां वयल्या ल्हान भुरग्यांक दिसभर पातळ द्रव्य दीत रावचे. भुरग्यांक दनपारच्या वेळार वताक खेळपाक दिवचे न्हय. भुरग्यांक वारो घोळपी उक्त्या जाग्यार वा थंड सावळी आशिल्ल्या जाग्यार व्हरचे. ताच्या आंगा वयले नाका आशिल्ले कपडे काडचे. ताच्या कुडीचें तापमान देंवपा खातीर फॅन चालू करून उदक वा जेलाच्या वयल्या कपड्यान आंग पुसून काडचें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष